पुलिशेन चालीक लायल्या बीट सिस्टम 24 वरां सगळ्याक नदर. ह्या सप्तकात क्रायम रेट वाडलो, मात चडश्यो केशी सुटल्यो. गुन्यांवात भायले आनी गोंयच्यांचे प्रमाण 50-50. काय राजकारण्यांनी पदाचो गैरवापर करून जमिनींचे झोन बदलले, कोट्यांनी रुपया जोडले. टीसीपी मंत्री विश्वजिताचो आरोप. नावा एक्सपोज करून खर कारवायाची शिटकावणी. म्हापशा पुलिसाक फेक एटीएम कार्डावरवी चोरी करपी टोळयेक केल्या अटक. 4 जाणांक अटक. लोकांची 8 एटीएम कार्डां जप्त आणि 55 बनावटी कार्डां जप्त. शिवोलच्या डॉमिनिकाच्या अटके उपरांत खर धर्मांतर विरोधी कायद्याची मागणी वाडटा. मुख्यमंत्री धरून आमदारांचो तेको. माविन म्हणटा धर्मांतराच जायना. गोंयांत आयतारा भलायकी केंद्रांनी टिका उत्सव. सगळ्यांनी बुस्टर डोस घेवचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. भलायकी मंत्री म्हणटा प्रत्येकान कोविड योग्य वागणूक आपणावची. पणजे पाट्यावेल्या सेंट्रल लायब्ररीतली एसी पेड्ड्यार 6व्या माळ्यार एसीज नात. दुर्मीळ बुकां पेड्ड्यार जावंक शकता. इतिहास जाणकारांक भय. कला संस्कृती संचालक म्हणटा लायब्ररी फुल्ली एसी. मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांचो कार्यकाळ पुर्ती निमतान गोंयभर सरकाराच्यो कार्यावळी. बीजेपीचे आमदार फुडारी केंद्रीय स्किमी विशीं करतले जागृती. मुख्यमंत्री म्हणटा लाव घेवचो.